एक रोज मागीर 1.5 वर्स जाले आदल्या न्यू आमदार आम्ही पॉइंट्स काढून सांगले कितके झालं कितके जावना आणि आमचे आदले प्रोजेक्ट स्टार्ट झाले व्हडले काय न्यू प्रोजेक्ट जावन ना मेजर प्रोजेक्ट म्हटल्यार बस स्टँडाचे जॉबाचे फिशिंग जेटी पार्किंग हॉट मिक्सिंग ऑफ रोड्स बायना प्रोजेक्ट फ्लडिंगाचे हे सगळे पॉइंट आम्ही गेले ते फ्लडिंग आणि रेल्वे ब्रिज आमदार झाले आमच्या आमदार झाले रेल्वेवर काढ ब्रिज अजून जावन ना काम आणि तो ब्रिज काढपाक व्हेरी डिफिकल्ट जाता ते लायन शिफ्ट जावपाक फ्रॉम दापोली अप टू रेल्वे स्टेशन लिफ्ट जावपाक नॉट पॉसिबल ना मागीर हे सगळे पॉइंट आता कित्याक काडला पार्टी लेवल काडल्या रेस केल्या सर कदंबा बस स्टँड किती इश्यूज थंय प्रोजेक्ट स्टार्ट जाल्या पण प्रोजेक्ट न्यू प्रोजेक्ट काय स्टार्ट जाना आमदाराचे पयलीं आमचे आदले प्रोजेक्ट ते केटीसी कदंबा प्रोजेक्ट कदंबा काम जालें पायलिंग काबार जालें ऑलमोस्ट 100 पावलेले उरल्या मेन बिल्डींग इवन डिपो देखून म्हाका डिपो पायलिंग काबार जालें सी तो प्रोजेक्ट कदंबा प्रोजेक्ट एक सिग्नेचर प्रोजेक्ट ते प्रोजेक्टान मल्टीस्टोर पार्किंग हॉल एसी हॉल गव्हर्मेंट ऑफिस सगळे आहाय थिंगा आख्खे वन सेंटर वन पॉइंट सो सिटी विल बी कंजेस्टेड आनी हो प्रोजेक्ट आमदाराक घेवपा जाय फुडें तो आतां आनी सांगता आतां कोत्ता म्हण कोत्तलो कसो आतां रोड हॉट मिक्स केला बस स्टँडाचो फोटोवपाक गेला सो दिस इज ऑन बस स्टँडाचे जेटी फिशिंग जेटी एनवायरमेंट इम्पॅक्ट रिपोर्ट गेला एमपीटीन और पोर्ट एक्सपान्शन एमपीटीन तेन्ना तिलक मैदान मिटींग जाता तिलक मैदान तुमी सगळे आहले प्रेस वाले आहले लोक हजार लोक येले तिलक मैदान तेन्ना तेणी EI रिपोर्ट गेला रिपोर्ट दे विल टेक अ रिपोर्ट फॉर द पोर्ट एक्सपान्शन नॉट जेटी फिशिंग जेटी एक्सपांड करून कितें फायदो न्यू जेटी बांदपा जाय बोटे 300 मागीर बोटी आहे एक्सटेंड करून फायदा काय ना सो आमदार हो प्रोजेक्ट इमिजिएटली घेवपा फाउंडेशन गेलो मिनिस्टर ड्रॉइंग जाले फायनलायज फिशिंग जेटी सो प्रोजेक्ट बेगीन घेवपा प्रोजेक्ट बायणा गेले बायणा पावर आसा फिश मार्केट हा प्रोजेक्ट हे सगळे आमचे प्रोजेक्ट आदले प्रोजेक्ट एक म्हाका सांगपा जाय लोकांक सांगपा जाय हे सगळे प्रोजेक्ट बीजेपीन स्टॉप केले तेन्ना कितें लागून केले आतां फंडींग येयले रोखडे आतां आमदार काम करून दे बेगीन घेवपा प्रोजेक्ट आनी जॉब्साचे एक मेजर फॅक्टर अबाउट जॉब्स इवन शिपयार्ड आहा आमकां एमपीटी आहा एअरपोर्ट आहा आमचे भुरगे काम कोण घेना आमचे आमदार आहा ते इलेक्शन टायम तरी मेन प्रोजेक्ट मेन पोर प्रॉब्लम जॉब तेन्ना आपण जॉब येता आतां निवाडी दिता जाल्यार मागना येता मुंडवेल कार्य वयता ते जॉब पूण आजून जॉब कोणाक मेळोन ना हांव रिक्वेस्ट करता आमदार लोकांक ते प्रॉमिस केले ते प्रॉमिस फुलफील कर जॉब पूण दी लोकांक भुरग्यांक आनी जॉब हांव म्हणटा तूं प्रेशरायज कर शिपयार्डा लोकल जात हे म्हण आमच्या गोंयकाराक हे म्हण शिपयार्ड आहा एअरपोर्ट आहा एमपीटी आहा सी पोर्ट एक्सपान्शन दॅट वी कॅन गेट जॉब इन द पोर्ट आयज हे सगळे पॉयंट आमी कितें एड्रेस करता लोकांक सांगपा जाय ते याद करपाक सो हे फ्लडिंग लँड फिलिंग केला म्हण लँड फिलिंग केला फ्री ऑफ कॉस्ट पयशे कोणे लोकांचे पयशे गव्हर्मेंटाचे पयशे फारीक करना लँड फिलिंग करून 4 वर्स जाली 4 पावस जाले हे पाटी कित्याक फ्लडिंग जालें ते आमदाराक चॅक करपाक जाय रेल्वेची माती देंवल्या सकल रेल्वे माती देंवन तेका फ्लडिंग जालां सो नल्ला बांदल्या WR तेन्ना रिपोर्ट दिलो नो फ्लडिंग आनी फ्लडिंग जावन ना फ्लडिंग जालें तुमी सांग म्हाका फ्लडिंग जालें इतल्या वर्सां फाटीं सो सिटीन एक क्रॉस ड्रेन केलें म्हणून फ्लडिंग बंद जायना आमी पयलीं आमदार जाले तेन्ना तिलक मैदान ती पयलीं क्रॉस ड्रेन केली तेन्ना ते फ्लडिंग पयलीं बंद जालें तिलक ICICI बँक कडेन ते मागीर खूब काम केलें फॉर फ्लडिंग पार्ट ते नल्ला साफ करून जाल्यार फ्लडिंग जातलेंच आम लो लायंग एरिया आनी कॅचमेंट आनी ते हे आतां माती भरल्या म्हणटा फ्लडिंग केला सप्ता टायम शिगमो टायम एक जागो यूज करता आतां थिंगा फेर पार्किंग जालो तो जागो फ्लडिंग केल्या माती भरल्या फ्लडिंग जावन ना आपल्या कितले वोट पडले ते 500 वोट पाहिजे म्हाका पडले 2,500 वोट आमकां लास्ट MLA इलेक्शन आम्ही 11,000 टार्गेट 11,000 वोट वास्को फॉर MP इलेक्शन आमचे आमदार ते तेका कितले पडले ते 1000 माय धरून दी आणि ते सांगून दी आपले वोट आपण माझे वोट घेता म्हणून BJP MP इलेक्शन टायमार वास्को